नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कोविड संकटात आशिल भारत देशाक मित्र देश मदत करते आसात। सध्या गरज आशिल्ले ऑक्सिजन विदेशांतल्यान देशात येते आसा। कोविड रोगापायन भारत देश संकट आसा। संकट आशिल्ल्या भारत देशाक मित्र देश मदत करू लागलात। सध्या विदेशाच्यान भारत देशात ऑक्सिजन कंटेनर येते आसात। इंडियन नेव्हीच्या बोटीचेर विदेशाच्यान ऑक्सिजन कंटेनर मंगळुरात येवन पावते आसात। आज परत इंडियन नेव्हीच्या कोची आणि तबर बोटीचेर कुवेतच्यान ऑक्सिजन कंटेनर येयले। कोविड रोगी लोकांक इलाज करूक ऑक्सिजनाची गरज आसा आणि इतले ऑक्सिजन भारत देशात एकचपटी तयार करूक साध्य जाते ना। ताका लागून विदेश मदत करते आसात आणि भारत देशाक विदेशाच्यान भरपूर इतली मदत मेळटे आसा। मंगळूरच्या बंदराचेर कुवेतच्यान ऑक्सिजन कंटेनर भरून इंडियन नेव्हीचे कोची आणि तबर 2 शिप येवन पावले। अरबी समुद्रात मे 15 तारखेक सायक्लोन येवची शक्यता आसा अशी चेतावणी हवामान खात्यान दिला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या नुस्तेकाराचेर परत संकट येवन पडते आसा। लॉकडाऊन लागू जाल्ल्यान कामगार लोक ना जावन नुस्त्या बोटी समुद्रात वता आसतना बंदराचेर आसात। गेल्ल्या 2 वर्सांच्यान एक ना तर एक संकटात नुस्तेकार सापडते आसात। आता अरबी समुद्रात सायक्लोन येवची साध्यता आसा। मे 12 तारखेक रात्रीपर्यंत नुस्त्या बोटी समुद्रात गेल्यार बंदराचेर येवंक जाय, ना तर अवघड घडू शकता अशें हवामान खात्यान सूचना दिला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 18 वर्ष ते 44 वर्ष वयाच्या लोकांक वॅक्सिन दिवूक आयच्यान सुरुवात केला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बी तिसरे टप्प्यात 18 वर्ष वयापेक्षा वैल वयाच्या लोकांक वॅक्सिन दिवूक लागलात। वॅक्सिन घेवचे खातीर कारवार मेडिकल कॉलेजात आज लोक लायनीक उबे आशिल्ले दिसून येयले। 18 वर्ष वय ते 44 वर्ष वया भितरल्या लोकांक कोविड वॅक्सिन दिवचे उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आयच्यानच सुरू जाला। वॅक्सिना खातीर नांव नोंदणी केल्ले लोक आज सकाळच्यान लायनीक उबे आशिल्ले। जाल्यार एक दिवसाक नांव नोंदणी केल्ल्या 150 लोकांक मात्र वॅक्सिन दिवचे बद्दल जिल्हा आरोग्य खात्यान ठरयला। आरोग्य सेतू ॲप मार्फत वॅक्सिन घेवंक नांव नोंदणी केल्ल्या लोकांक मात्र जिल्हा आणि तालुका हॉस्पिटलात वॅक्सिन दिते आसात। ॲपात दिल्ल्या नंबराच्या आदाराचेर वॅक्सिन दिवचे कार्यक्रम सुरू आसा। पण एक दिसाक खाली 150 लोकांक मात्र वॅक्सिन दिवचे जाल्ल्यान खूब इतले लोक सकाळच्यान लायनीक रावन बी वापस वयचे पडले। टँकराच्या स्टोरेज युनिटात ऑक्सिजन भरते आशिल तेन्ना ऑक्सिजन लीक जावन भयाचे वातावरण निर्माण जाल्ली घटना दक्षिण गोवाच्या जिल्हा हॉस्पिटलात घडली। मंगळवार दनपारा दक्षिण गोवाच्या जिल्हा हॉस्पिटल कॅम्पसात मुख्य स्टोरेज युनिटात टँकराच्यान ऑक्सिजन भरती आशिल तेन्ना थोडे प्रमाणात ऑक्सिजन लीक जाले। जाल्यार ताबडतोब लिकेज बंद करून घेवन क्रम घेयले। ह्या घटनेत कसले बी जीवहानी घडली ना। कारवारचे प्रतिष्ठित राजलक्ष्मी ज्वेलर्सचे मालिक राजेश भट हेमगेल आज निधन झाले। हेमगेल निधनाक खूब इतले लोकांनी दुःख व्यक्त केला। कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड मूळ निवासी जावन आशिल्ले राजेश भट सौम्य स्वभावाचे जावन आशिल्ले। ज्वेलर्स उद्यमात आपणाली वळख दाखोवन दिल्ले राजेश भट कारवार अंकोला एक्स MLA गंगाधर भट हेमगेले भाव आशिल्ले। सध्या कोविडा लागून बेळगांवच्या खासगी हॉस्पिटलात दाखल जावन ट्रीटमेंट घेते आशिल्ले। जाल्यार
ट्रीटमेंट सफल जावन घेवन आज तेमी निधन जाले. हेमगेल निधनाक खूब लोकांनी शोक व्यक्त केला. ग्रामीण भागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कोविड वॅक्सिनचो फर्स्ट डोस घेईल ज्येष्ठ नागरिकांक अजूनही सेकंड डोस मेळटे ना. लॉकडाऊन आशिल्ल्यान कारवारच्या जिल्हा हॉस्पिटलात सेकंड डोस घेऊन वयचे कशे असो प्रश्न ज्येष्ठ नागरिक करते आसात. कोविड वॅक्सिन येयल्यानंतर उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पहिले टप्प्यात 60 वर्स वयाच्या वैल वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांक वॅक्सिन दिवचे सुरू केले. पहिले ग्रामीण भागाच्या आरोग्य केंद्रात पहिलेचो डोस दिलो आणि दुसरेचो डोस एप्रिल महिन्या भितर दितलो असे सांगिले. पहिलेचो डोस घेईल कडेन दुसरे डोस दितलो आणि डोस दिवचे दिवस कळयतले म्हूण सांगिले. पण अजूनही डोस दिवचे बद्दल कसलीच माहिती येयली ना. हेजे बद्दल जिल्हा आरोग्य खात्याच्या अधिकारी लोकांक विचारल्यार जिल्हा सरकारी हॉस्पिटलात येवन घेवन सेकंड डोस घेवंक जाय असे सांगते आसात. पण आता लॉकडाऊन लागू आसा आणि वाहन संचार बी निषेध आसा. सरकारी बस बी फिरतेत नात. अशें आसतना कशें जिल्हा हॉस्पिटलात वयचे असो प्रश्न ज्येष्ठ नागरिक करू लागलात. सरकारान हेजे बद्दल विचार करून ग्रामीण भागाच्या आरोग्य केंद्रात ज्येष्ठ नागरिकांक वॅक्सिन दिवचे करूं जाय अशें तेमी विनंती केलात. आणि आज परत हांव हॉस्पिटलाक वचून आयलो. हॉस्पिटलाक गेल्यार ती मॅडम म्हणून चालली की तुमगेले कोणा लोकांक अगत्य उरल्यार कारवार वचून घेवचे. आणि हांगा आयले नंतर आमी दितले हांगा अजून सप्लाय ना म्हणून चालले. खूब लोक हॉस्पिटलाक वतेर येतेर आसात. मागीर हांव म्हणलें आतां वच्चे वाहना वेवस्था बी ना हांगच्यान कारवार लोक वच्चे कशे. एटलीस्ट 100 10% पूण रुरल एरियाक दिवन हांगा लोकांक दिलेच जाल्यार सिनियरिटी प्रमाणे लोकांक अनुकूल जाता आशिल्लें. ते सोडून आतां तुमी कारवार येया म्हळ्यार कसं फस्टच जर सांगलें फस्ट वॅक्सिनेशन कोण घेनाशिल्लीं अशें म्हणून हांव तांकां सांगून आयलो. आनी तुमी तांकां रिक्वेस्ट करा गांवांत लोक पदे पदे येवन आमकां हें करतले आसा म्हणून सांगलें. पूण आज जाता तितले बेगी सेकंड वॅक्सिनेशन दिल्यार लोकांचेर एक बरो परिणाम जाता आशिल्लो आनी गव्हर्मेंटान सांगिल्ल्या बद्दल एक विश्वास बी वाडता आशिल्लो लोकांचेर. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 961 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली आणि 14 जण मरण पावले. मे 10 तारखेक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 961 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 37, अंकोला 76, कुमटा 96, होन्नावर 132, भटकळ 80, शिर्सी 77, सिद्धापूर 109, येल्लापूर 95, मुंडगोड 80, हळयाळ 151 आणि जोयडात 28 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 27,307 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 20,554 ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 6,441 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात आणि 312 लोक कोरोना पायान मरण पावलात. आयचो इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.